नमस्कार, कारवार न्यूज़ तुमगेले स्वागत करता। खानापूर गोवा, शिर्शी हावेरी, शिर्शी बेलेकेरी, कारवार भटकळ राष्ट्रीय महामार्ग कामगारी बदल निरीक्षण केला। तेतूंत खूब इतले चुकी आसात। वेळाच्या मर्यादित कशें काम करूंक जाय, शाश्वत पर्याय कसो, हेजे बदल अधिकारी बरा चर्चा केला म्हण MP अनंतकुमार हेगडे हेमी सांगले। सोमवाराक कारवाराक भेट दिल्ले MP अनंतकुमार हेगडे हेमी पत्रकारा बरा उलयले। संचाराची समस्या, खंय धोकादायक वळण, अर्धवट काम अशी इतर माहिती बी पोलीस विभागान दिला। ही सगळी चुकी फुडल्या 15 दिवसां भितर सारकी करूंक जाय म्हण संबंधित अधिकारीक सूचन दिला। सप्टेंबर महिन्याच्या प्रथम आठवड्याक स्थानिक आमदार आणि अधिकारी बरोबर जागो पळोवन आमी सांगिल्ल्या त्या विशया बद्दल क्रम घेयला की ना हेजे बद्दल पळयतले। उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या लोकांक कसले बी त्रास जायना आनी तांकां त्रासांतल्यान मुक्त करूंक सांगला। कसली बी समस्या उरल्यार चर्चा करून सुटकारो घेतले अशें तेमी सांगले। जिल्हा मंत्री श्रीनिवास पुजारी, आमदार रुपाली नायक, दिनकर शेट्टी, जिल्हाधिकारी मुल्लई मुगिलन आणि इतर अधिकारी ह्या वेळाचेर उपस्थित आशिल्ले। राज्य सरकार ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ವಿ। ಇಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಮಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಅಥಾರಿಟಿಯವರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದ್ವಿ। ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಸೊ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತೂ ನಡೆದಿದೆ। SC/ST आरक्षण जास्त करूक शिफारस लागू करूक जाय म्हण आग्रह करून कर्नाटक स्वाभिमानी SC/ST संघटन आणि आरक्षण जास्त संघर्ष क्रिया समिती हेमी प्रोटेस्ट केले। SC/ST आरक्षण वाढवूक जाय म्हणून महर्षी वाल्मिकी गुरुपीठाचे वाल्मिकी प्रसन्नानंद स्वामीजी धरण सुरू करून घेवन 150 दिवस जाले। तेजेन राज्यात प्रोटेस्ट सुरू आसात। तेमगेल मागणेक समर्थन करून उत्तर कन्नड जिल्ह्यात बी प्रोटेस्ट केले। कारवार शहराच्या अंबेडकर सर्कलाकडच्यान सुरू जाल्लो प्रोटेस्ट ग्रीन स्ट्रीट रस्त्याच्यान जिल्हाधिकारी कचेरीपर्यंत वचून घोषणा घायले आणि नंतर जिल्हाधिकारी मार्फत मुख्यमंत्रीक अर्ज दिले। नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंह मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार। कारवारचे ॲम्ब्युलन्स चालक महादेव गंगाधर कोळंबकर हेमी नगरसेवे भागात फुकट सेवेसाठी करावळी नवनिर्माण सेना हेमका नवीन ॲम्ब्युलन्स दिला। हेचे फुडें कारवार शहराच्या लोकांक KNS ॲम्ब्युलन्स सेवा मेळटली। महादेव कोळंबकर हेमी गेल्ल्या खूब वर्सांच्यान ॲम्ब्युलन्स चालक जावन सेवा करताले। आपूण त्रास काण कमयल्या पैशान ल्हान ॲम्ब्युलन्स खरेदी करून आपलो पूत बी सदस्य जावन आशिल्ल्या करावळी नवनिर्माण सेना संघटनेक ॲम्ब्युलन्स दिलात। नगरसभेच्या भागात येवचे गरज आशिल्ल्या कोणाक बी फुकट ॲम्ब्युलन्स सेवा मेळटली। मंगळवाराक हे ॲम्ब्युलन्स KNS संघटनेक दिले। नगरसभा अध्यक्ष डॉक्टर नितीन पिकळे हेमी ॲम्ब्युलन्स उद्घाटन केले। ह्या वेळाचेर जिल्हा सर्जन डॉक्टर शिवानंद कुडतरकर, समाजसेवक माधव नायक आणि इतर प्रमुख उपस्थित आशिल्ले। नीट परीक्षा केंद्राचे निवडणुके वेळाचेर कारवारचे नाव निवडूक पहिले अवकाश दिवन नंतर धारवाड स्थळांतर केल्ले खंडन आसा असे विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष राघू नायक हेमी असमाधान भायर घायले। मंगळवाराक प्रेस मिटींग करून उलयले राघू नायक अंतिम क्षणाक हांचे विद्यार्थ्याक परीक्षा बरोवंक अवकाश दिलना जावंक कारण कितें हे अर्थ जायना। पहिले नीट परीक्षा केंद्र निवडणुकेक कारवारचे नाव दिल्ले पण अचानक नाव काढले। हेमकां विचारतलोच कोण नास जाला। उत्तर कन्नड जिल्ह्याक सरकार कित्याक दुर्लक्ष करता हे कळणे ना।
120 विद्यार्थीपेक्षा जास्त विद्यार्थी नीट परीक्षा बरोवंक फुडें येयले. जाल्यार बी सरकार जिल्ह्यात केंद्र करना आसतना धारवाडात परीक्षा बरोवंक तेमकां अवकाश दिता. हेजे फाटलें कारण कितें? धारवाड कारवारच्यान खूब पयस आसा. इतलेंच न्ही, आतां पावस जास्त पडिल्ल्यान दोंगर कोसळ, उदक बंद, रस्ते बंद आसात. असले परिस्थितीत परीक्षा केंद्र बदल करचे सारकें न्ही. पुढच्या दिवसाक नीट परीक्षा उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कन्न जाल्यार व्हड प्रमाणात आंदोलन करतले अशें तेमी ताकीद दिला. राजू बनावळी, श्रीपाद नायक, कपिल हरिकंत्र, नागराज नायक, गणेश कोळंबकर आणि इतर हजर आशिल्ले. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಹೇಳೋರು ಕೇಳೋರು ಯಾರಿಲ್ಲದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು, 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ 4 ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಾರವಾರ ಇತ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಡುಪಿ, ಥರ್ಡ್ ಹುಬ್ಳಿ, ಫೋರ್ತ್ ಧಾರವಾಡ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರವಾರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 99 ಅಲ್ಲ 100% ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्यूस, शुगर हिल कॅप्सूल, जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूलाचो खूप लोक लाभ घेते असतात आणि लोकांक खूप रिझल्ट बरे मेळटे असतात. त्याच्या खातीर आम्ही लॉन्च करते असतात हाय बीपी आणि हार्टा प्रॉब्लेम अशा लोकां खातीर बीपी अँड हार्ट केअर ज्यूस. तशेंच लोकांक सद्याक ॲसिडिटी, अपचन, गॅसेस अशी तक्रारी रडू लागला, टॉयलेटात साफ जाणं असं लोकां खातीर आम्ही लॉन्च करते असतात डायजेस्टिव्ह केअर ज्यूस. त्याच्यानंतर आम्ही लॉन्च करता व्हीट ग्रास ज्यूस, जे लोकांक शरीरात रक्त कमी उरता, परत हिमोग्लोबिन कमी जाता, डॉक्टर रक्त लाय म्हणता, असं लोकां खातीर हे ज्यूस आसा. त्याच्यानंतर नोनी ज्यूस आम्ही लॉन्च करते असतात. नोनी ज्यूस जेमकां इम्युनिटी कमी आसा, तसं लोकांची इम्युनिटी वाडोवचे खातीर ते परत सीक पडचे वतात, पण रिझल्ट कितें म्हणून कळना, असं लोकांसाठी हो नोनी ज्यूस खूप उपयोगी आसा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार आणि सांतेरी एंटरप्राइजेस, रामनाथ मंदिरा लागी, मेन बस स्टॉप, हणकोण, कारवार. राष्ट्र स्तराच्या बॉक्सिंग स्पर्धेत भाग घेयले कारवार शहराचे सुंकेरीचे वैष्णवी सुनील कोलवेकर हेमी ब्रॉन्झ मेडल मेळयले. सुंकेरी 3 देवस्थाना लागींचे वासी गिरिजाबाई आणि महादेव कोलवेकर हेमगेली नात वैष्णवी ल्हानपणाच्यान बॉक्सिंग खेळात आसक्त जावन आशिल्ले. गेल्या काही वर्सांच्यान जिल्हा स्तरात, राज्य स्तरात तशेंच आता राष्ट्रीय स्तरात आपले नाव आणि कारवारचे नाव वयर हाडले. संतोष आचारी हेमचे कडेन बॉक्सिंग ट्रेनिंग घेयले वैष्णवी पुढच्या दिसाक भारत देशाक गोल्ड मेडल हाडचे तयारेक लागला. हेजे फुडें वैष्णवी आनी खूब इतलें साधन करूं अशें माजी मंत्री आनंद अस्नेटकर आनी कारवारचे खूब लोकांन तेमकां शुभेच्छा दिला. आयज इतलोच न्यूज. मुखाल न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.